सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दोनया देवाक वगाडुया, आनंद आमचो ताका जोया, दारोडांतूं कोडब धरुया, जिवितांतूं चलूं धरुया, आमकां भुरग्यांक दुआर दाखोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, दारोडांतूं कोडब धरुया, जिवितांतूं चलूं धरुया, आमकां भुरग्यांक दुआर दाखोय, तुज्या राज्यान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार हे मिसान आनी देवाचो आशिर्वाद आसलेलो दीस आमकां जावं म्हूण मागता. हे मिसान झेवियर रेमेदियस पेरे गोमिस हे आमचे बाब आसत आमी मागता. झेवियर रेमेदियस गोमिस ताची गोच्ची आज म्हयन्याचो उगडास करतात. हे मिसा भेटींतल्यान हे आमच्या भावाक ताणें आशिल्ली शांती जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें बागिलीपण फाव जावंक मागतना आज आमच्या भारत देशांत आमी शांतीचो दीस पाळटो. आमचो भारत देश पुरिश्ट देश आनी सगळे तरेचे जायते फावटी उचांबळे आमकां दिश्टी पडटा. मागुया हे मिसांतल्यान जेजू लागीं जो आमी शांतीचो कोर म्हणटा, आमकां एकल्याक आमच्या मना काळजांक शांती दी. आमचे राज चलयतल्यांक राजकारभाऱ्यांक शांती समाधान फावो कर आनी आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं मोगान आनी शांतीन जिवंक आमकां कृपा दी. हें मागणें करता आसतना मार्टीन रोद्रिगीस आमच्या भावाचो आज वाडदीस, ताचे बरोबर दुसरी आपापलो वाडदीस समरमतल्यांक देवाची आशिर्वाद आनी बरी भलायकी आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटून घेवंक आमी तयार जातना देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तरानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे सदभाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर्पवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बाप्पा मोगळा, तूं शांतीचो बाप, मना काळजान उचांबूळ आसलेल्यांक तुजी शांती तूं पाठयताय. आमच्या भारत देशाची शांती खातीर आज विनंती करतना आख्या संवसाराक शिंपडलेल्या मनशाकुळाक शांती समाधानान जिवंक आनी तुजी मोगाची भुरगीं कशीं एकामेकाचो मान आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता
सासणेच्या ससनांक आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अबशालोम चिंतूंक नासलोले गोडणे वरवीं दाविदाच्या मनशाच्या हातान पडलो. एका कोचराचेर बसून अबशालोम वेतालो तेन्ना तो कोचोर एका व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी अबशालोमाची तोकली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो स्वर्गा आनी संवसारा मदें उमकोलतालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचोर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगळें पळयलें आनी जोबाक वचून सांगलें, अबशालोम एका रुखार उमकोलोन आसा तो हांवें पळयला. तेन्ना जोबान आपल्या हातान 3 बाले घेतले आनी ते अबशालोमाच्या काळजाक तोपले. तो अजून जिवोच त्या रुखार उमकोलतालो. 2 दारवंट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राखणदार वण्टी वेल्या दारवंट्याच्या पाठसार चडलो आनी थंय तावन ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी धांवी धांवी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सोर आनी हेतूय उबो राव. म्हणटोच तो कुशीन सरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशींत पावून सरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या, कित्याक तुजेर कल्पलेल्या तांच्या हातांतलो सर्वेस्पोर तुका सोडयतलो. राजान कुशिता कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो अबशालोम बरो आसा मूं? कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक कल्पलेल्या ह्या तरणाट्याक घडलां तशेंच घडों. हें आयकून राजान शेलो घाम सुटलो आनी दारवंट्या वयर आसलोल्या कुडांत वचून दुखांच्यो जोरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता अबशालोम, म्हज्या पुता अबशालोम, तुजे सुवातेर म्हाका मरूंक कोण दीत? अबशालोम, म्हज्या पुता म्हज्या. जोबाक खबर धाडली. अबशालोमाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. ह्या पोरी सगळे फौज ते जैताच्या दिसा सगळे दुख्खूच जाले, कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौज खबर पावली. आनी हार घेवन लोजेन घरा परततात त्या लागसरा पोरी ही फौज गपचूप शारान परतून गेली. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. म्हणुया, म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. म्हजे मागणे तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दळदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, म्हजे मागणे आयक सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. तुजे बगर ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता.
काळजाक म्हज्या संतोष तूं दी, आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब: म्हजे मागणे आयक सोरेस्परा, म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा, उलो म्हज्या विनोतीचो आयकून तूं घे सोरेस्परा. जबाब: म्हजे मागणे आयक सोरेस्परा, म्हाका जाप दी. उद्गार: Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोली लिको आपणाचेर घेतल्यो. Soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara, soy Sorvesvara. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू पोत्तून ओड्यार चडून दोरयाची पेल तळी वेतूच लोकांची ओड उरपून ताचे सोयशी एकटवली आनी दोरयाची दोळेर तो आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळयोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोन्नाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी जेजू तांचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रगतपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातांत जायतें दूख बगून आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो, पूण ती अदीक पाश जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोश्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोश्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशी ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाल्या म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपणाचीच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळून म्हळें, म्हज्या आंगोश्राक कोणें हात लायलो? ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं जर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूनच रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियोवन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सूर पडली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली तूं मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाचे अधिकाऱ्यागेर ताण धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिवं नाका. जेजून ताका म्हळें, पूण जेजून ताणें म्हळें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताचो भाव जुआंवाचे बरोबर आनी कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून गोडबोड जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रोडटालो आनी विलापतो तो ताणें पळयलो. भितर सरून ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण घाबरतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो.
पूण सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें तालिता कुम म्हणजे चेडवा हांव तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन तो टाकलो. पूण हें कोणाकूच गोवूंक नाका जावन तो जळजळीत ताणें फर्मायलें आनी चेडवा कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, कसलेंय दुयेंस, कसलीय पिडा, एनी टायप ऑफ सिकनेस ऑर डिजीज आमचें जिवीत खूब हालोयता. एक म्हजो इश्ट आसलो, बिझनेसमॅन तो, खूब बिझनेस ताचो. दुयेंत पडलो. कांय करूंक जायना जालें. उर्बास ना काम करूंक. रुचूच येना खंय वचूंक. अशीं 2 वर्सां तो घरांतूच उरलो. ताच्या मनांतले प्लान्स हे पिडेक लागून सगळे फिसकटले. फुडार कितें म्हजो हे भाशेन हांव जियेलो जाल्यार अशें तो आनी ताची घोटची चिंतताली. दुयेंस पिडा आमचे फुडाराचें आमकां चिंतूंक निराशी करता. बांबोडीनो आमी जायते कडेन पळयता एक एटलास मॅन मोठो खोडेगांत मनीस कहो वयर आपल्याचेर ग्लोब घेवन आसता. संवसाराचो नाकासो घेवन आसता आनी ताचे मासल्स बी दाखयतात. तो संवसाराचे धरून आहा संवसार आख्खोच. एक मनीस ताका पळोवन म्हणटालो खंय म्हजें जिवीत ताचे भाशेन. म्हजें जिवीत आख्खो संवसारूच म्हजे कांदार आसा कहो दिसता. आय एम एक्झॉस्टेड, एक्झॅस्परेटेड हे संवसारांतले सगळे जिविताचे कश्ट पळोवन. ताका कोणें व्हेलो आनी दाखयलो. कोणाक? इन्फंट जिजस. तुमी पळयला इन्फंट जिजस? ताच्या हातांत ग्लोब आसा. कांय न्हू करून दवरता जेजू आख्खो संवसार. ही इज स्मायलिंग. ही इज सो जॉयफूल. द होल वर्ल्ड इज इन हिज हँड. आनी ताका सांगलें खंय पळय जेजू पळय, ताका पळय नाका. डोंट लूक एट द स्टॅच्यू ऑफ एटलस होल्डिंग द होल ग्लोब with all his muscles completely exhausted. Look at Jesus. म्हणजे बांबोडीनो हें दोनूय चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडून आयचें शुभ वर्तमान आमी नियाळुया. 2 आमकां देखावे मेळटात. जायरूस ताची धूव तो सांगता जेजूक म्हजी धूव मरणाचे तोंडीर पावल्या. तिचेर तुजो हात दवर, तिका बोलाकी दी, तिका वाचून दी. जेजूच्या पांयां पडून तो म्हणटा. हीज डॉटर वॉज हीज वर्ल्ड. बापायक आनीक व्हडलें सूख खंय आसा? भुरगीं न्हय. आनी हें भुरगेंच दुयेंत आसा, मरणाचे तोंडीर पावला, कांय जायना. दुसऱ्या वदान ती वस्तरी रगपात जाल्लेली, हॅमोरेज. आनीक बागीन मार्कू सांगता 12 वर्सां कंटिन्युअस फ्लो ऑफ ब्लड. दोतोरांशी वयताली. दोतोरांची वखदां बऱ्याक पडनासली. पाश्ट जाताली ती. शी थॉट इट वॉज द एंड. कितेंच उरबाना तिका इन दी सिकनेस. 12 वर्सां टू बी इन दॅट सिट्युएशन. आमच्या उस्तुऱ्यांक थावे जातले 12 वर्सां पर्यंत. आनी
दोगांकूय पळयात जेजू नवें जिवीत दिता. जेजू मेल्ले भुरग्याक जायरुसाचे दुवेक हात लावन उखलता, बरें करता. तालिता कुम, भुरग्या उठ, आनी भुरगें उठ्ठा, बापायच्या आदीन करता. रोगपात जालेली ओस्तोरी कितें करता? लोडू जेजूच्या आंगोश्राक हात लायता. केदो व्हडलो भावार्थीचो. ताच्या आंगोश्राचे देगेकूच पुरान आमी हात लायल्यार हांव बरी जातली. हात लायता ती लोडू गुप्ती आनी तिका गोमता, हांव बरी जाली. The flow of blood has stopped in me. I am healed. पळयात बांबडीनो, हे दोन मिलाग्री जेजूच्यो बागेंत मार्कू सांगाताक घालता. जायरुसाची धूव आनी रगपात जालेली ओस्तोरी. दोगांचें जिवीत कोडू, दोगांय पिडेंत, दोगांचोय बोरवोसो गेल्लो. दोगांयनी they couldn't see light in the tunnel of darkness. पूण जेजू मेळटा ताका. जेजू नवो बोरवोसो, जेजू नवी उमेद, जेजू खुशालकाय. आमकां सगल्यांक भाव भयणीनो, भोव करून पिडे वेळार, भोव करून सगळें सोंपता कशें दिसता. तरेतरेचे पिडेंत आमी निराशे जाता, आमी जेजूशी वचून भियेता. एवरी युकरिस्ट is a healing sacrament. पुरम संस्कार, पेकोवणेचो संस्कार. ते वस्तुरेन जेजूचे देगेक आंगोस्त्राचे हात लायलो आनी बरी जाली. तो जेजू आमचे सोबे येता. मिसा बेटींतल्यान आमी ताका घेता. एके भाशेन जेजू न्हूच आमी ताचे आंगोश्टाचे देगेक हात लायता. जिवो जेजू आमचे काळजांत येता. कितें व्हडलें भाग आमकां एक एकल्याक. ताचे कडल्यान पेकोवणी, ताचे कडल्यान बरी भलायकी घेवंक आमकां भावार्थ आसूंक जाय. हे वस्तुरेचो भावार्थ जेजू वाकणटा. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुज्या पिळेंतली मेकळी जा. तुजे पिळेंतली मेकळी जा. भाव भयणीनो, हेंच आमचे सवें घडोवंक. तांबनासतना जेजू जो आख्खे संवसाराची एके भाशेन बोडलिको आपणाचेर घेतल्यो. मॅथ्यू 8:17 आज आमी उद्गार वाचला. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिको आपणाचेर घेतल्यो. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिको, आवर डिजीजीस, आवर सिकनेस ताणें आपणाचेर घेतल्यो. सो वी मस्ट लीव इन होप. वी मस्ट लीव विथ टोटल ट्रस्ट इन गॉड. आज हीच कृपा ह्या अवताराचेर येतले जेजू लागीं मागुया आमचे पासत. आनी आमी वखद हांव पिळेंत आसात ते भाव भयणांक तेच जेजून पेकोवणी दिवंक आनी पिळेंत बोरवोसो आनी नवी उमेद तांकां फाव करूंक मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावया. C19 जिने वाटे जिने किन्ना, पान 30 आनी 6. C19 पेज 36. Sukabula Ostagade Ezangere Chire Kade Ata Baba Veto Buga Unyani Soryawa
तुगे दयाळपणा. भयणी भावांनी आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मूळ मागात. त्या तुमच्या हातातलें बलिदान आपल्या मनान परिमळीमेन आमच्या ह्या केवळीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वरा, आमी तुजी भुरगीं हे वेदी भोंवतून एकठांय जावन हो उंडो आनी सोरो हे वेदीचेर दवरता. प्रसन्न जावन ती तूं मानून घे आनी ती बदलून तुज्या पुता जेजूचे मास रगत आमकां दी आनी आमचे सोडवणींत आनी आमचे अशोकतायेंत तशेंच आमचे पिळेंत ताची भलायकी आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटा. थीर बरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून सगळ्या तुका भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 अवराचो सर्वेस्वर, स्वर्गानी संसार भल्या तुज्या वैभवान. उसळी 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 तुका सर्वेस्वराचे नावी येतात आकाशो. उसळी 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 तुका बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळी जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरा झेवियर गॉमेज हाची काकूट कर.
ताका तुवें संवसारांतलो आपूण व्हेलोय. बावतिजमांतल्यान जेजू बाराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बाराबर तो आतां पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणूची काकूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेंत आतां वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून ताचीच मोहिमा आमी भोगूंक पावूं आनी ताच्या मोगांत आमी वाडूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेबर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाचे शिळेचे आमचो पिळा रोग आनी आमच्यो बोडलिको ताणें आपणाचेर घेतल्यो. तो जेजू ताणें जायरुसाचे दुयेक जिवंत केली, नवें जिवीत दिलें. रोगपात जालेली अस्तुरेक बरी केली. हो जेजू आज आमचे काळजां दिता. आमकांय पेकोवणी दिवंक हे जेजूच्या जेवणांत भक्तीपणी आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. जंय प्रिती मोग वसता कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया. D40 7 5 D47 पेज 75. जंय प्रिती मोग वसता I'm gonna
जेजू आमचे काळजांत आयिल्लो आसा. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आंगोस्त्राची देगेक हात लावन 12 वर्सां पिडींत आसलेली अस्तरी बरी जाली. थोड्यो कुडी आत्म्यांच्यो पिडा आमकांय आसात. आमकां घडये रातची न्हीद पडना. जायते तरेच्यो कोंती हुस्के आमकां खाला आपटितात. तरेतरेची पिडा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, प्रेशर, कॅन्सर, जायते तरेच्यो पिडा. आनी हे पिडेन जायते फावटी आमी निराशी जाता. रूच उमेद उर्बा येना जियोंक. जायते फावटी आमी शीण कोत्ता, म्हाका कित्याक? जेजू आमचे काळजांत आसा. जायरुसाची दुवेक हात लावन मेल्ली लोक रडटालो. ती मरूंक ना, ती न्हिदल्या म्हणटात त्या जेजूक हांसतालो. तो जेजू आमचे काळजांत आसा. बाबार्थान मागुया. हॉस्पिटलांनी वावुरतल्या दोतोरांक, नर्सींक, दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांक मागुया. पिडेन जावन बाजेर आसलेल्यांचे गोच्च्यां पासत मागुया. जेजू, तुजे पिकोणेचो हात म्हाका लाय आनी म्हाकाय बरो कर, बरी कर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत तूं आमकां दिताय. आमची पिडा, आमचें दुयेंस, आमची भिरांत आनी आकांत तूं पयसायताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. तूं हे देण्या वरवीं खरो भावार्थ आमकां दी आनी थांबून आसतना हे भावार्थान वडून वचूंक आमकां शिकय. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आज सांजे 6:30 वाजता आमचें निमाणें आनी 5वें अधिवेशन, 5th सेशन ऑफ द PPC. आमी मागता उपकार सगळ्यां लागीं ताणें येवंक आनी हातूंत वांटो घेवंक. आज हें अधिवेशन दिवपी फादर हेनरी फाल्कांव आमचे बरोबर आसतलो. किरीत भाशेन हें अधिवेशन, हें सेशन बरें जावंक मागुया आनी सगळ्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवन आमची फिरगोस सभा जी नवी येवची आसा ती अदीक जिवाळ उमेदीन भरलेली जावंक मागुया. 2 फेब्रुवारीचे भाव भयणीनो परब जेजूच्या देव मंदिरांत भेटवणीची आमी वातींचेर आशिर्वाद मागतल्या. पयले मिसा उपरांत आमी थंय वेतल्या आनी वातींचेर आशिर्वाद घालून पुरसांव काडून आमी मागीर मिसांत वांटो घेतल्या. थंय मीस सुरू जाता, मनान धरुया. थंय मीस सुरू जाता, हांगानूय थंय मीस सुरू जाता आनी थंयच्यान मागीर आमी हांगा येतल्या आनी हांगा येतूच पाद्री काप काडून आपल्याची आंगावली न्हेसतलो आनीक मोहिमा गायन करतले. म्हणटच सुरू जावंक सगळीं आमी बराबर वांटो घेवया. आनी मागीर मिसा उपरांत आमचे धाकटुले इगोजेचें ऑफीस, ताची दुरुस्ती, रेनोवेशन केलां, ताचेर आमी आशिर्वाद मागतले. जी कोण दुसरे मिसाक येतात तांणी मातशें रावचें. तुमचेच इगोजेच्या फायद्याक तें, बऱ्याक तें. म्हणटच तुमी तातूंत कुशलकायेन वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता.
सर्वेश भाऊ तुमची सवी असो आणि सोरपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार शेवटाक आमी गायन गावया, सांगातान चलुया. F18 पान 2 आणि 4, F18 पेज 94. Jaka słowia wiewa, słowia mi bozunia, jaka znistewaci, zewa mi poruja, a ta